मोगाच्या भावन भयणो, आमच्या जिवितांत जायते फावटी आमी अशेंच करतात. आमी आमच्या लागशिल्ल्यांक, आमच्या भाव भयण्यांक देखून, आमच्या इश्टा मित्रांक देखून जे आमी बारीकसाणेन वळखतात, पूण जायते फावटी तांचें कितें बरें जालें व ती व्हड मानाची जाली जाल्यार आमकां आमचे भितर जायती दूख जाता, जायतो राग येता. आमी जायते फावटी ते आमचो एकचार जो आसा तो मोडटा. आनी तेंच आयज आमी ह्या शुभ वर्तमानांत पळयता. जेजू ह्या गांवांत वाडलोलो, तांचे बरोबर रावलोलो, तांचे बरोबर खेळलोलो. आनी लोक जाणा की हो तवयाचो पूत म्हणून. आनी आयज हो सगळी ही पदवी घेवन देवाचें उतर प्रगटा, ही विस्मितां करता, ती तांच्यांनी मानून घेवंक जायना. आनी तांचो हो भावार्थ, हो विश्वासी भावार्थ पळोवन जेजूय अजाप जाता. मोगाच्या भावन भयणो, काल आमी पळयल्लें जेजूचें आयकूनच दोन मनशां ओडोन आयिल्लीं जेजूसाचीं, जायरस आनी ती बायल. आनी आयज आमी पळयता ह्या जेजूच्या गांवघरांत लोकांनी आयकल्लें आसा, पूण तरी आसतना ताका मानून घेवंक जायना. आनी ताकाच लागून आयज शुभ वर्तमानी म्हणटा की जेजूच्यान थंय कांयच विस्मीत करूंक ताका मन जालें ना. ताणें थोड्यांचेरच हात धरून, थोड्या वायट्याकारांचेर हात धरून तांकां बरें केलें. मोगाच्या भावन भयणो, आमी जायते फावटी आमची काळीज देवाक धांपतात, तेन्ना आमी देवाक आमचे भितर, आमच्या जिवितांत ताची कृपा घेवंक दिनात. जायते फावटी आमी देवाक नाकारला, देवाक पयस केल्लो आसा. आमी आमच्या जिविताचेर नियाळ करून पळया.